ओके सांग. आमकां अरावंड 7 कॉल आयले. हांव तेजें जोसेफ सिक्वेरा बांदेकर म्हणून तो की गाडयेक उजो लागलो, कारीक उजो लागलो. आमी एस टर्न केलो आनी 15 मिनटांनी हांगा पावले. तेन्ना पळयत जाल्यार तेका ते पोंच्यान तेका उजो स्टार्ट जालो, चालू जालो. बोनेट ओपन केल्लें आसलें पळय तें नावांनी म्हणजे करून दवरलें लोकांनी बरी हेल्प केलें तेका. पोंच्यान जेन्ना उजो लागता आमी ती फायर फायटींग स्टार्ट केली. सो तेजी बॅटरी आमकां खंय आहा ती एक्झॅक्ट मेळनाली. मागीर ती सिटा पोना ती बॅटरी आसली ती आमी पयली डिस्कनेक्ट केली. एक सीएसान आमच्या इक्विपमेंट आमचे सीएस आसा तितून ते आमचे तेजे कट केले, डिस्कनेक्ट करून ती भायर दवरली आनी तो उजो आमी कंट्रोलान हाडलो. उजो पावलो आतां तेका कांय डॅमेज नाका. बांदेकर म्हणून जेन्ना तेका फर्स्ट इन्वेस्टिगेशनान आमी तेका विचारलें जाल्यार तो म्हणून आपूण जेन्ना स्टार्ट मारपाक बसलो गाडयेक, स्टार्ट मारतात पाक जालो आनी उजो लागून तो भिवन भायर सरलो. सो लोकांनी मागीर तेका हेल्प केली उजो पालोवपाक, माती मारली जाल्यार तांकां कंट्रोल जायना जालो. सो आमी येवन तो कंट्रोल केलो. गाडी कोणाच्या नावार आसा रे? गाडी तो जोजफ म्हणून कोण कोणाच्या नावार अशें तेणी म्हाका सांगलो जो आतां गाडी चलयता. एट प्रेझेंट तेणी आपणाच्या नावार अजून करूं ना म्हणटा तो बांदेकर म्हणून. सो तो बांदेकर तेणी ती आतां 15 दीस जाले तेणी गाडी घेतल्या ती सेकंड हँड. सो जोजफ म्हणून कोण तेणी गाडी तेच्या नावार हाडली. कितले लिटर उदक तुमचें आतां यूज जालें? आमी हाफ टँक यूज केले तेका. तर कितें लॉस बीन कितें जाला? लॉस तेजे आतां ती एक्चुली फूल इंटेरियर तेजें सगळें काबार जाला, कांयच उरोंक ना. बॅटरी तेजी काबार जाल्या ती आनी फूल तेजी वायरींग जी आसा ती वायरींग सगळी जळ्ळा. कितल्यांक जालें एक्झॅक्ट? हें आमकां सादारण 7 कॉल येयला. सो ताच्या पयलीं तो कितें उजो आसतलो थंय आमी ऑलमोस्ट सेव केल्या गाडी. पण तेजी इंटिरियर आनी वायरींग जी आसा ती जळ्ळा. म्हणजे वायरींग शॉर्ट जाल्ले? वायरींग शॉर्ट जाल्या कारणानूच ते हें जालें. मागीर जेन्ना डिस्कनेक्ट केले आमी बॅटरी तेन्ना उजो अंडर कंट्रोल. थँक्यू. कोणाची गाडी आपल्याला? गाडी कोणाची? मोठे तेका हाडला. त्याच्याच नावावर वयतलो. मग आपण करता. म्हाका सांग नेमकें कितें जालें? शॉर्ट जाला पळय कित्या खातीर? गाडी स्टार्ट मारतालो हांव. गाडी गरम जाताली बंद पडटाली. गाडी गरम जावन बंद पडटाली म्हणून हांगासर दवरली आनी आमच्या मावस भावाची गाडी घेवन हांव गेलो. आनी आतां म्हटलें हळूहळू सुशेगाद घरा व्हरपाची, मागीर फाल्यां मॅकॅनिकाक दाखोवपाची. स्टार्ट मारतनाच उजो पेटलो. अक्कल सकलसून उजो पेटलो पोनाक. पालोवपाचो हेंच्यांनी प्रयत्न आमी खूब केलो, पाणी उदीक मारून म्हटलें हें जायना जालो पाले. कितें टॅक्निकल इशू आसलो गाडी? गाडयेक कितें प्रॉब्लम आसले? गाडयेक काय प्रॉब्लेम नासलो, मातशी कितें तरी स्टार्ट जायनासली, मातशी गरम जावन बंद पडटाली. म्हणजे वायरिंगाक कितें शॉर्ट जावन हें जालें, उजो घेतलो? वायरिंगाचेच कितें जालें आसतलें न्हू. अंदाजे कितें कितलो लॉस जालो आसतलो टोटल? हांव काय मेकॅनीक न्हू, हांव सांगूं शकना कितके लॉस जाला. म्हणजे वायरिंग वगैरे बाकीचे बॅटरीचे इंजिना कडेन सगळें तुजे जळलेले आहा? हय, आतां इंजीन बीन सगळं जळ्ळा न्हू. गाडी आतां स्क्रॅपच करपाची पडटली. गाडी तुजी? आतां काय आतां बघया आतां रिपोर्ट कसो काय दितात. आमकां मेकॅनिकाक हाडल्या शिवाय कांय कळा शकना. गाडी कोणाच्या नावार आहा? गाडी अजून माझ्या नावावर चढांक ना. गाडी पात्रांवाच्याच नावार एनओसी काडल्या मी. इनवडाक दिल्या गाडी माझ्या नावार ट्रान्सफर करपाक. तुमी खंयचे? पार्शा. गाडी आरपराची. गाडी खंयची? आरपोराची. नाव कितें म्हटलें तुमचें? राजाराम बांदेकर. आनी गाडी कोणाच्या नावार आसा? आता त्याच्या नावावरली एनओसी दिली म्हणटकच माझ्या नावावर चढली न्हू.
घेतलेली 15 दीस झाले. 15 दिवसच झाले जास्ती ते सांग. ना तरी तुझी बरी उरली आहे कॅप्शन एक असं दत्ता चालेल.